एन्युअल फिशींग कॉम्पिटिशनाक ते सगळे गांवचे भाव म्हणजे बोलीकार तसेच वेगवेगळे गांवचे स्थानिक लोक आणि आमचे थोडेकार गोंयकार जे तांकां आमचे ट्रेडिशन्स गांवचे ट्रेडिशन्स खबर आहा दर एका वर्सा आमच्या गांवांत येतात आनी एक बरो फामिलीचो उत्सव आमकां ह्या स्थानाचेर सांकवार आल्मेडा वाड्यार दिश्टी पडटा. आयज पयला आमचो ट्रेडिशनल फिशींग कॉम्पिटिशनाक खुबशे आमचे भुरगीं तशेंच आमचे वडील आमचे बायलां आनी सगळे गांवचे लोक एका स्थानाचेर एकठांय येयले आनी फिशींग कॉम्पिटिशन जावन आतां ताची सुरवात जावपाची आसा. तो एक युनीक ट्रेडिशनल इव्हेंट आमच्या कॅलेंडर इयरान पोर्रा गांवांत जाता. दर एका गांवांत जरी तर घडटा कोस्टल बेल्टार कितलीं गांवां तेंच्यांनी अशें इव्हेंट करचे कारण व्हडल्या इव्हेंटाक सगळे गांवचे लोक आनी खरे ते गोंयकार जावन आसा ते भाग घेतात आनी प्रमोट करतात. खास करून आमच्या युथाक आयज रेकॉर्ड नंबर ऑफ प्रायजीस अक्रॉस वेरियस कॅटेगरीज आमी दिल्ले आसा. हें आमी फिशींग कॉम्पिटिशन 2000 सुद्दां स्टार्ट केलां. जेन्ना हें स्टार्ट केलें तेन्ना भोव थोडे लोक येताले आनी आमचे वाड्याचे येताले. जितलीं वर्सां जालीं तितले तितले दुसऱ्याय गांवचे लोक येवंक लागले आनी आतां ह्या 2 वर्सांक डॅनियल आमचो गांवचो सरपंच ताणें आमची आनीक उर्बा वाडयली आनी हे परी आतां दुसऱ्याय गांवचो लोक येतात हे पार्टिसिपेट करून. ही उर्बा आमकां अदीक जाली आनी आमी जायते दुसरे भाशेन आमी आतां ऑर्गनायज करूंक चिंतात. कित्याक हेच सायडीक आमी गरयतात व्हांवाच्या ते सायडीक फुडल्या वर्साक सुबेज पार्टिसिपंट येयले म्हणटकीर व्हांवाच्या ते सायडीक आमी करूंक आमी चिंतात. पार्टिसिपंट ह्या वर्सा सगळ्यांकी 39 आसले, पयलीं 35 आहले आनी वाडले. ते दुसऱ्या गांवचे लोक येतात आनी आमकां आनीक उर्बा येतात. ते बसत आमी फुडल्या वर्साक ते सायडीक आमी पार्टिसिपेट घालूंक ट्राय करतली. फिशींग कॉम्पिटिशन जालें म्हणटूच आमची ट्रेडिशनल घुमटां आसतात जी आमी आमच्याच वाड्याचे न्हय पूण दुसऱ्या आमचे दुसऱ्या वाड्यातले भाव येतात वाजोवपाक.